आयज आमी परिसर अभ्यासाचो पयलो पाठ शिकया. पाठाचें नांव आसा पुनमाचो दीस. म्हाका आयज तरी शाळेन वचपाक दी मगे. फाटले 2 दीस जाले हांव घराच आसा. म्हाका उबगण येता. पुनमान सांगलें. पूण तुका जोर आसा न्ही गो. भायर वच आनी खाटीचेर पडून राव. मान म्हणलें. पूनम वचून खाटीचेर न्हिदलें. अचकीत ताच्या तोंडार कितें तरी पडलें. पुनमाक एकदम जाग आयली आनी ताणें आपलो पोलो सांचपिलो. कोणाचे विशेशण हे? कावळ्याचे काय परव्याचे? अशें दिसता की ते कावळ्याचेच आसूं येता. ताणें जमनी वयलें एक पान उखल्लें आनी त्या पानान ताणें आपलो पोलो पुसलो. पूण ताचो पोलो आजून चिकचिकीत आशिल्लो. ताणें येवजिलें लागींच आशिल्ल्या तळयेर वचून तोंड धुवन घेवया. आनी ते तळयेर गेले. ताका तळयेर कांय जनावरां दिसलीं. भुरग्यांनो, आतां म्हाका सांगात पुनमान झाडार आनी तळये कडेन कितें पयलें तें. हय, ताणें झाडार माकड, मुयो, चानी, कावळो, पारवो, साळोरी, चिमणी आनी फुलपाखो पळयलो. तळये कडेन कासव, म्हस, बोकडी, बके पळयले. जनावरां वेगवेगळ्या जाग्यांनी रावतात हे ताच्या लक्षांत आयलें. आतां आमी जनावरां म्हळ्यार कितें तें पळोवया. जनावरां ही सजीव प्राणी जी स्वास घेवपाक शकतात, जांची वाड जाता आनी जी एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचूंक शकतात. कांय जनावरां तांतयां घालतात तर कांय जनावरां भुरग्यांक जल्म दितात. जनावरांचे 4 प्रकार असतात. ते म्हळ्यार किटकां, सवणी, सरकडपी आनी सस्तन जनावरां. वेगवेगळी जनावरां वेगवेगळ्या तरांनी एके सुवाती वयल्यान दुसऱ्या सुवातीचेर वतात. कांय जनावरां जशी गाय, सुणो आदी चलून वतात. कांय जनावरां गोगलगाय, सोरोप, गांडोळ सरकडत वतात. चिमणी, फुलपाखो ही जनावरां उडटात. तर कांय जनावरां ती म्हळ्यार नुस्तीं, बदक पेंवून वतात. आनी तोळ, बेबो, सोंसो उडी मारत वतात. कांय जनावरां आपल्या पायाचो वापर करतात. कांय आपले पाखां वापरतात. आनी कांगारू सारको जनावर आपल्या शेपडीचो वापर करता. जनावरां एके सुवाती वयल्यान दुसऱ्या सुवातीचेर आपलें जेवण सोदपाक आनी आपल्याक दुस्माना पासून वाचोवपा खातीर वतात. जनावरां वेगवेगळ्या सुवातींनी रावतात. कांय जनावरां झाडांचेर रावतात, कांय उदकांत, कांय जमनीचेर, तर कांय जनावरां जमनी पोंदा रावतात. कांय जनावरां तर आमच्या घरांनी लेगीत रावतात. माजर, सुणो तुमी तुमच्या घरांत पयले आसतली. ही पाळीव जनावरां. आनी कांय जनावरां आमी आपय नासतनाच आमच्या घरांत येतात. ती म्हळ्यार पाली, जल्ले, किडे, मूस, मुयो, गोठान जळारी. आतां ही चित्रां पळयात. ही जनावरां आमच्या घरांत आपय नासतनाच येतात. हांकां किटक म्हणटात. किटक हे ल्हान जनावर. चडशा किटकांक 6 पाय असतात आनी चडशा किटकांक पाखां आनी एंटिना असतात. देखीक गांजील, मूस, फुलपाखो, जळारी. आतां आमी उडटात ती जनावरां खंयची ती पळोवया. हय, सवणी उडपाक शकतात. सवणी सोडली जाल्यार उरिल्ल्या खंयच्याच जनावरांच्या आंगार पाखां आसनात. सवण्यांक पाखोटो आसता, जाका लागून ती उडपाक शकतात. तांचे आंग ल्हव आसता, हाडां पोखळ आसता आनी घट्ट स्नायू आसता. देखीक गरुड, कावळो, मोर. हे चित्र पळयात. ह्या चित्रांत तुमकां कांय जनावरां दिसता. ही जनावरां आंग घश्टीत चलता. तांची कास सुकी आसता. ती जनावरां तांतयां घालतात. तांतयाचे कट्टे मोव आसता. ह्या जनावरांक सरकडपी जनावरां म्हणटात. निमाणे आमी सस्तन जनावरांकडे येवया. ह्या तरेच्या जनावरांक आंगार ल्हेंव आसता. तांचे कान आंगाच्या भायल्या वटेन आसता.
ती भुरग्यांक जन्म दिवपाक शकतात तशेंच आपले दूध पियोवपाक शकतात देखीक गाय हत्ती सुणो तर भुरग्यानो ह्या पाठान आमी जनावरांचे 4 प्रकार किटकां सवणी सरकटपी आणि सस्तन जनावरां पयली जनावरां वेगवेगळ्या सुवातींनी रावतात आणि जनावरां वेगवेगळ्या तरांनी एकी सुवाती वयल्यान दुसऱ्या सुवातीचेर वतात हे शिकली देव बरें करूं